आधार कार्ड लिंक करून रेशन कार्ड ई-केवायसी करप सक्तीचे आसा। ही प्रक्रिया फाटले 1 वर्ष चालू आसा, तरी लेगीत कांय जाणांनी अजून ही प्रक्रिया पुराय करूंक ना। तुम्ही अजून ही ई-केवायसी प्रक्रिया करूंक ना जाल्यार बेगीनूच सोसायटीत वचून ही प्रक्रिया पुराय करून घेयात, कारण तुमचे कडेन आता आसा फकत 15 दीस। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। रेशन कार्ड ई-केवायसी करप सक्तीचे आसा, पण आता मेरेन फकत 5 लाख गोंयकारांनी ई-केवायसी केल्या। हेरांनी सोसायटीत वचून आपले आधार कार्ड लिंक करून रेशन कार्ड ई-केवायसी करून घेवचे अशी सुचोवणी नागरी पुरवण खात्यान केल्या। 15 दिसां भितर ई-केवायसी प्रक्रिया पुराय करूंक ना जाल्यार कसलीच सुचोवणी दिनासतना रेशन कार्ड स्थगीत करतले अशी शिटकावणी खात्यान दिल्या। सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण रेशन कार्डाचे नावा आशिल्ल्या दर एकल्यान आपल्या नावाक आधार नंबर जोडून ई-केवायसी करप हे आता सक्तीचे आसा। 15 दिसां भितर केवायसी करूंक ना जाल्यार सोसायटीत रेशन मेळचे बंद जातले, पण रेशन कार्ड रद्द जावचे ना वा नावा कार्डांतल्यान डिलीट जावची ना। रेशन कार्ड स्थगीत उरतले आणि ई-केवायसी केले उपरांतच ते कार्यरत जातले अशी माहिती खात्याच्या अधिकाऱ्यान दिली। ई-केवायसी करपा खातीर दरेका लाभार्थ्यान आपल्या आधार कार्डा सयत सोसायटीत वचचे, थंय पीओएस मशीनाचेर आंगठो लावन ई-केवायसी करून घेवची। फकत लाभार्थ्यांकच हे रेशन पावचे, तांच्या नावार दुसऱ्या कोणाक मेळचे न्हय। तशेंच जे लाभार्थी हयात ना आणि तांची नावां रेशन कार्डार आसात जाल्यार ते डिलीट करपाक हे प्रक्रिये वरवीं आमकां मदत जातली। तशेंच रेशन खऱ्यांनीच लाभार्थ्यां मेरेन पावता काय हे निश्चित करपा खातीर ही प्रक्रिया आसा। दर मनशाक कितले रेशन दिवचे हे थारावपाकूय मदत जातली अशें अधिकाऱ्यान सांगले। आता मेरेन राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा खाला रेशन कार्डाच्या 64% लाभार्थ्यांनी आणि गरिबी रेषे सकयल्या 37% लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पुराय करून घेतल्या। राज्यात 10.73 लाख लोक सोसायटीतल्यान धान्य घेतात, तातूंतल्या 5.26 लाख लोकांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पुराय केल्या। NFSA खाला प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड आणि अंत्योदय अन्न योजन कार्डाचे 4.79 लाख गोंयकार लाव घेतात, तातूंतले 3.7 लाख जणांनी ई-केवायसी केल्या, जाल्यार गरिबी रेषेवयल्या कार्डाचे 5.93 लाख गोंयकार लाव घेतात, तातूंतल्या 2.19 लाख गोंयकारांनी केवायसी केल्या। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।